53व्या इफ्फीचो समारोप दबाजान बॉलिवूड स्टार अक्षय कुमाराबरोबर नामनेचे कलाकार चिरंजीवी इंडियन फिल्म पर्सनॅलिटी पुरस्कार दादासाहेब फाळके पुरस्कार विजेती आशा पारेखाचो बहुमान. सांगार 90% लोकांक IIT जाय. IIT नाका म्हणटल्यांचो आंकडो वाडना. 3 वर्सां भितर 5 ते 6 कोटी पानांचे आर्कायव्ज डिजिटायझेशन. मंत्री आमदार सुभाष हेडॉन. दर्यांत गस्ती खातीर 14 स्पीड बोटींग खातीर अर्थीक मदतीक गोंयचो केंद्राक प्रस्ताव. केंद्रान प्रस्ताव मतीन घेवचो. हायकोर्टाचो निर्देश. मरीन एन्फोर्समेंट विंग उरला प्रशासकीय मान्यताय. LPG सिलिंडरात कमी गॅस म्हूण सांकवाळे बोवाळ. लोकांनी गाडी आडायली. गाडी आडयतना क्लिनर ड्रायव्हराच्यो फुज्ज्यो. प्रकरण वजन माप खात्या कडेन. एजन्सीची चवकशी. नववी संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस आरोग्य एक्सपो 8 ते 11 डिसेंबर पणजे. समारोपाक प्रधानमंत्री मोदी. धारगळे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदाचे आयुष हॉस्पिटलाच्यो OPD सुरू. काश्मीर फायल्सान बुरशेपणा. एकतर्फी दुष्प्रचार. इफ्फीचो ज्युरी चीफ नादाफ लापिडाचे वादग्रस्त वक्तव्य. डिप्लोमॅटिक पावंड्यार खवदळ. इस्रायलान मागली आयोजकांची माफी. गोवा फॉरवर्डाचो राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक तेंको. आमदार विजय दुर्गादास कामत. दीपक कळंगुटकार इंदोरांत यात्रेक वांटेकार. आतां मेरेन यात्रेत 7 राज्यांत 34 जिल्ले कव्हर. तळावले कुडका पंचायती कडेन कोलो पडलो बांयत. प्राणीमित्र अमृत सिंग आनी फायर ब्रिगेडीन मेळून केलो साल्वार. बांयत पडिल्ल्या कोल्याचें रेस्क्यू ऑपरेशन. ओल्ड गोवा बायंगिणी अपघात. गाडी आनी स्कूटरीची समोरासमोर टक्कर. स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी. रोड सेफ्टी फोरमाचो रोड सेफ्टीचो मॉडेल. फोंड्या लायले स्प्रिंग पोस्ट डिलिनिएटर्स. पालिकेचो आदार. अपघात उणे करूंक अशीच पद्दत गोंयभर वापरची म्हूण सुचोवणी. देशात कोविडाच्यो नव्यो 291 केशी. फाटल्या 24 वरांत 2 सोंपले. एक्टिव्ह केशी 5000 वयर. गोंयांत 3 नवे दुयेंती. कुठ्ठाळे वेर्णा हायवेर केळशे जंक्शन सामके रिस्की. मोठो अपघात जाव येता. PWD अधिकाऱ्यांक घेवन आमदाराचे इन्स्पेक्शन. थळावे मागतात सर्व्हिस रोड. फोंडेचो सामक कुडचडकार टीम गोवा रेसिंग क्लबाच्या डर्ट 5 ऑटोक्रॉस 2022चो चॅम्पियन. सामगान जिखलो फास्टेस्ट ड्रायव्ह आनी ऑटोक्रॉस चॅम्पियनाचो मान. गोवा शिपयार्डाक दिल्ली ऑक्युपन्सी NOC रद्द करपाचो मुरगांव पालिकेचो थाराव. DMAचे विनवणेचेर दिल्ली NOC. GSL खंय थळाव्यांक करता किकोंत. रेल्वे मार्गाचे दोट्टीकरण चल्ला. कसलेच प्लॅनिंग नासतना नाले शेतां भाटां पुरयतात. पावसांत गांव बुडटले. वेळसावकार फुर्योज. कितें जालें तरी खंय डबल ट्रॅकाक विरोध. वेधशाळेन देशात कांय राज्यांनी दिल्या अवेळी पावसाची शिटकावणी. काल सांजे पेडण्यां अकस्मात पावस. लग्नाच्या सिजनात लोकांक धाकधूक. दिल्ली आवय पुतान बापायक मारून कापलो. कापून कुडके करून फ्रिजात दवरलो. अफ्ताब पुनावाला सारखेच आनीक एके केशीन दिल्लीत खवदळ. रेडीघाटीर दुधाची व्हॅन आणि गुड्स टेम्पो मदीं हेड ऑन ॲक्सिडंट. गुड्स टेम्पोचो ड्रायव्हर जखमी. हॉस्पिटलांत केलो शिफ्ट. फिफा वर्ल्ड कपांत ब्राझीलान स्वित्झर्लंडाक मारली. घानान साऊथ कोरियाक मारली. कॅमरून सर्बिया स्पेन जर्मनीची ड्रॉ. ब्राझील आणि पुर्तुगाल पावले नॉकआउट राऊंडात.
मार्केट पॉझिटिव्ह बंद. सेन्सेक्स 177 पॉईंट्स वाढून पावलो 62,681 चेर. निफ्टी 18,618 चेर बंद.